होय स्वातीर मुखेल खबरो आहे काही. हे दूड मोठाय गेले आणि चारून गेल्या मोठाय तो इंटरनल मॅटर आचरेबीत कार्नावाला तेल कंपाउडर घेपा पयश नाही म्हूण गबर गडयन पॉन्ड्स पावडर लात्ता बोलो. दोल मोजे बाय न्हीद मोजे बाय असेंब्लिंग रेत काटाय. क्रांत होय मेल्याय रे जागी जाय म्हजें नांव लांप्यां आनी हो गरम गोंयकार घेवन येल तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शास्ती भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. तो बाणाले कापितां असेंब्ली खराब जायन कोण आयकना म्हूण निमाण वचून जमनीर गोटेल हूंय आनी तेक मागीर ते सगळे मार्शल एकठांय जायन असेंब्लीन तूं एर लिफ्ट करून भायल्यान उडोवपा वयलोलो. तेदो हांव नोका ही सारकी खबर जाल्या तेणी उबान वतन हूंय ते कांतार मोडीत वयलो. ओल्ड मॅकडॉनल्ड हेड ऑफ ऑल यो म्हूण दुसरे म्हळ्यार ते फातोड्डा एफआयल नाल आमदारान मरे असेंब्ली दाखोवन दिले. गोंयची कम्युनल हार्मोनी म्हळ्यार कितें तें पण दुसरे धर्म आसता पासून सांकवाळ इगोर्जे सोत कितें तें उलोवपा बी येना. पूण म्हाका मरे एक भिरांत दिसता पळय तो दया हाडा पिरमेर येयलो तेणें सद्या गोंयच्या सायबा नांवान रेंगटेंग वाजयलां. पूण म्हज्या मना मरे एक बेस्तो दुब्बा उपरासोला ती येता ती एलिसांव जात रे तें रेंगटेंग कुशी मान तें पयलीं फुटलो रे बेकानक आजोवपा लागत म्हूण गोंयकारान मातशें शिडूक रावपा जाय. असेंब्ली चालू आस म्हूण पॉलिटिकल खबरो बांपर चलताय. तो नाटकां काम करपी कलाक आमी गोटयन तो मी नवेच म्हणपी आनी काणकोणचो हिटलरा स्टायली मिशी दवरलो म्हूण शेगे मदीं घेर पेटवला. हो म्हूण त्या नाटकवाल्यान फुकसांव कोण आसतना केल्ल्याय मग पयशे वांटले हूंय आनी तेजी खबर उकाळ्या मरे तो भाजपाल्यान दोतोर बेस्तो तांबडो जायन म्हणटा ती इंटरनल मॅटर म्हणजे ते लाखांनी दुडू इना मिना मायना मोकून कोणाक वाटले ते भाजपाल्यान तिजोरीन तूं काय दुडू मोठाय हांगे बोडसांतले आनी चाल्या मोठाय तेंगे इंटरनल मॅटर म्हूण एश कॅश जावपा जाता. देरफे तो आल्दोन शिंकलो दोये धिऱ्या बोयल्यान डुअल सिटीजनशीप खबरो कमेस कोणाका भाजपाल्यान दोतोर मरे वस सांगत तितलें वयस सायब्या कोरया म्हणटा. ते भाजपाल्यान दोतोरागे हे दिसां कोरन्यो चोयन लांप्यां चिंतना पडला. तो आतां एलिसांव मुड आसा कितें सांगत तितलें वय म्हूट मरे. आदल्या तेंपार ती 2 पानां एक पॉलिटिकल पार्टीगे कर्तूब चोयन गोंयकार सदां म्हणटाले मरे चया आंक 2 पान कोना मरे तो तेच भाशेन आतां लोकय म्हणटाय मातशें शिडूक राव. तो तेणी 15 लाख सगल्यांगे बांकां घातो म्हूण सांगलो तेंचे भाशेन खबरो करीत म्हूण. शो रे शो शेरबरे शो रे शो म्हूण आमी सारके उमेदीन बन उडी मान कार्नावाला नाच कोताले. सोणे चिंचोणे वेळ्ळे आनी बेतला वाड्यांनी मांड म्हणो एक धाकटो उक्ते जागा आसतालो आनी तेज मोदेकात एक 1.5 मेत्रां हांब पुलो आसतालो आनी तेजी एक 7-8 वाटी दिवली दवलो आसताली. ते दिवलीन तेल घायन ते कापसा वाती पेटोवन दवरताले. ती 3 दिसांनी रात जोडयताले. वाड्या वय लोक येन तितून तेल घाताले आनी बकून 1000 एक फेणयेची आनी एक तेला बाटली दिवपा कंपल्सरी आसलोले. ते सेकरात जाग्या भोंवतणी बांकाचे बसून दोरकाश रेंगटेंग आनी बाकी चामड्यां वाजना वाजयताले. सगळे वाड्या वय नेण्टे आनी जाणटे पासून तोला एक पट्टरी बडी मारूं जाय म्हूण मांडार वयताले. तो धोल वाजोवन एकल्या हात ओडोन येयले दुसरो कमेस कोतालो. थोडे वखदान ते मूज आनी थोडो लोक नाचोत वाड्यार भोंवतोड मान पोट्टू मांडार येताले. तेक मरे आमी मेड म्हणटाले. तेजी वाट जायत्या जाणांगे बाटांतल्यान वयताली आनी ती वाट बंद कोना आसलोलो. ते
तिनूय दिसांकू आमची पातळ पाप्याला पण तायलो रुपणी घाताली केद नाही ते धाकटे पिचकारी उद्दोबून लोकांचे शेवटून माताली ते दो मरे आत मॅट ते सजिनस पार कलर पीठ मेण असलेलो देखू आमची निडी पुडगेन ती नीड चेडवा पोल्यांचे घासताली दुसरे मुळे गिरेस भुरगे भायर साळो याडली पावडर माथ्यार घालपा उजा कोताले आनी मातशे गरीब साणीन बांदताय ते पॉन्ड्स पावडराला उजा कोताले आनी आमचे सारखे गरीबांक पास्ट आसलो तेणे कित करपा काय पावडर घेवपा सोड बोडसां 20 पयशे नासताले निडी पुड घेवपा एक लागो मरे हांवें एक पाट आयडियार काडी पक्के याडली आनी पणसा पावडरान लात घेन भायल्या बाणा पोंदार आनी गबर आसलो तो चाणीन बरो गोडोयन ते लात्ता बोले आनी मागीर हांव आनी मुगे दोग जाण हडे घात आमी ती लात घेन चेडवांचे पावडर मारून धांवले पावडर गोबर मात्ता थिंग मरे एकले दादा असो फुटबॉल खेळपी चेडू आसलोले तेणे मरे आपणा हातीचे पावडर मारलो आसतो दुबावान वास केलो तेका शिंक मारूंक लागल्यो तो पावडर गोबर तेका कोणाका तेणी दुसऱ्या चेडवां काना लोडू कित हुंकोयन आमी ते आमकां काम बिगायन आड दवरले आनी बाकी चेडवान ती गोबराला उगूण आमची केसांचेर हुमसां भितर आनी नाक जालो कडेन हापून सोडले तिसऱ्या दिसा मरे सांजे वयर व्हड मेळ जातालो आनी गांवचे सगळे मेळ घेवन भायर सरताले एक मेळा 5-6 दोलकाशो रेंगटेंगां आनी बाकी चामड्या इन्स्ट्रुमेंट आसताले त्यो दोलकाश मोठ्यान वाजोवन फुटल जाल्यार व्हडले व्हड दिसताले आनी सगळ्या मागीर सांगप आपण वाजून दोल हळमू नाचत वयता आसतना थोड्या मरे नाचपा बार म्हूण येतालो आनी ते मागीर शेतीत भायर उडी मान नाचत रावताले तेशको जाल्यार रोखडे ते खाटल्यासो कोणी येंग मान बरो उगत नाचून चौका बंद कोताले ते पयले वडिलान सांगलो हांकां तेशको नाचून चौका बंद कोन्ना जाल्यार मोत्ताय पासून चांदोच गांवां मरे सोमो दीस आनी कावोरी गांवां मंगळारा दीस मुसोड डांस करपा भायर सरताय ओ मुसोड डांस कोणी जमनीर झाडायन पोर्तुगेज येच न्हू पयलीं कमी चललो चांदोर गांवांत येतो चांदरपूर म्हणटाले आनी थिंगा एक राजा हरिहरन म्हणून घेर जिखोन येयलो तेजे सेलेब्रेशन करपाक घरान भोंवताले चडशे मरे क्रिस्तांव आसताले आनी ते धोती न्हेसोन हुमीस गायन तेज वयल्यान कुट्टी चोडोयन मात्या पोगडी गायन गेल्ले घरांक हुशालकायेन कपा भायर काडटाली ते मागीर कोणी पणसा पानां हॉल कोन तितून फेणी घालून बॉटम जाप कोताले एका लागून थोड्या मागीर ते मुसड नासतना उंच पांय पयलीं मुखार घालपा तो घुस्पताले पोर्तुगेज येतरी मरे तेणी तो भिवन तो मुसड बंद करीत तेणी मरे सांता नांवान थोडी कांतार गण म्हणपा लागले पणजे वास्को आनी मडगांव कोकोट्यां गेरमो पेटयताले त्यो कोकोट म्हणटाय त्यो धाकट्या कागदा घडक्यांत तेलकम पावडर घाताले आनी बक मडगांवचे भुरगे त्या कागदां थोडी शेडी माती आनी घडयलो रे हांव बन एकमुखाचे शेवटून मान हेटाले आतां मॉडर्न भुरगे पचकोट्यां उदो माताय ते भाशेन रे ते तिनूय गांवां कार्नावाला आसात आनी एक हेड कोताले 10-12 जाण एकठांय जावन कोणाले घरां भितर संकुच ना वसोन कुंड्यार रांदलो मासा एकट्याक मान हाताले आनी एका लागून गांवचो लोकूय मागीर हुशालकायेन भरपूर सरपातेल बीफ आसात आनी हेर जिनस प्रात रांदून दवरताले आमी मरे भुरगेपणार ते कार्नवाला दिसांनी मूज ते दोलकाश आनी रेंगटेंगेन हेडा मोड घालीत पोंताले ते छाटल्या मागीर कितू लोक जमा जाता रे कित्या मागीर ते हुंचे उक्त्या जाग्यार वचोन एक रावंड असो कोण हेडा पाडत्यो कोताले त्यो हेडा पाडत्यो चोवपाक काय बरें दिसता रे पोर्तुगेज वयतरी मरे सगळें उणी जायत वचपा लागले आनी एक दीस पणजे तो तिमोत म्हणटाय तेज्या हातीन एक मॅगझीन सांपळ्ळो तेणी तेजेर चयलें ब्राजील गांवां कार्नवाल कितको मनयताय तो आनी तें चिंगाय कमेस केलें पयलींच्या कार्नवाला फ्लोटा एक बैलगाडो आनी तोवूय न्हेसोन पापेलां कुरो कोन माथ्या गायन कुरो रे पुर्तुगेजीन कुरो म्हणटाय आनी इंग्लिशीन क्रावन म्हणटाय
तें गायन आपूण किंग मोमो जायन बाराबो थोड्या भुरग्यांक घेवन नाचत उडत पणजे गांवतल्या भोंवतड मारपा लागलो. सौका बाकीचे जॉईन जाले आनी पणजे कार्नावाला फ्लोट कमेस जाले. मागीर रायबंद फांकीत म्हणटाय तेणे फ्लोट सान धुमसड गायलो. केस वळकास्ता फ्लोट केली रे. ये कार्नावाला फ्लोट सा खबर ऐकनाका सगळे बंबईकार, दिल्ली वाले, यूपी वाले, बिहारी बाबू, गुजराती, पंजाबी, मद्रासी आणि सगळे ABCD पासून बॅग पॅक करून लडकियां रास्ते पे नाचते हे म्हण सगळे धामान चोप्पा येवपा लागले. आणि मागीर चोडो लोक चोप्पा येत ते चोयनागे बिझनेस वाले फ्लोट स्पॉन्सर करूं लागले. एश कोणते फ्लोट सगळे मरे ॲडव्हर्टिजमेंट असं झाले. तरी आत अधिकारी मातशे कडक रावन सक्का पोत मुद्दार जायत वयता. दोल मोजे बाई एक किती करपा काय असल्या पासत मागाय. देव हाती तुका एक रिक्वेस्ट कोता 15 मिनट तरी दिमे रावन असल्या पासत मागो लागाय. असेंब्ली जॅम काडना जाल्यार पुरबो. हेंक मरे मागे मोलादीक वोट दिवन निवडून हाटाय. गोंयची उदरगत करूं जाय म्हूण असेंब्लीन धाटाय. वर्सा 3 पाटी हे सगळे असेंब्ली सेशनां मेळटाय गोंयची आनी गोंयकारां बरेपण डिस्कस करपाक. ते तिनांचे एक सेशन 12 ते 20-30 मेळप जातालें. पण आतां मरे कॅस लय नाल्यार कॅस लय एक्सक्यूज लायन ते ओमोडीक सेशनां दीस हायन उडयताय. केरला स्टेट 60 दिसां सेशन कोताय जाल्यार गोंयाक हे पाटी 100 दीस मुजाच केला. हे 100 दिसां मरे थोडे आमदार जीग जाताय आनी रोखडे पोकली वयताय. आनी हे गोंयाक गटमो समजशाय. हे दुयेंस मरे आख्खे देशा शिवरलो आसा. थोडे आमदार असेंब्ली बसून केस गरयत काटाय रे. पूण तेंच गुन्यांव न्हू तो. तेंक बसपा ते मोव सोफा दिले तितून बसल्या जॅमेच ना आनी कितें जाता तरी. हेंक मरे 2 भाशे उपाव आसाय. एक मरे तेंक ते मोव सोफा काण तेंक लाकडां बांक दिवपा जाय. दुसरें म्हळ्यार तेणी असेंब्ली वयचना पयलीं तेंक केसलें तरी न्हीदपणां जावपा इंजेक्सां मारूं जाय. आनी तेश करूं जायना जाल्यार ती सिटांय काण मांद्र्यो आनी बिचाण घाल्याय. जालो म्हूण केस्सो न्हिदे सांवर घाताय रे. कितें कोत्ताय रे बाबा. अश केल्या बंबई पावताय. बरें रे दुसरे मंगळारा मेळ्या. ओ गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयत मगे काणयो. मोग आसूं. दीस इज लांप्याव सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.